येवकार हांव जवाहर. सर्वेक हेडलायन्स. नावेलच्या वेस्टर्न बायपासादेगी कोयराच्यो घुट्टाणी. सरकारी यंत्रणा येना गंभीर आणि लोकांक येना शिस्त. पळयात हायवे वयले कोयर पुराण. मडगावचे गरजेचे प्रोजेक्ट मतीन घेऊनच मडगावचो मास्टर प्लॅन. सांगले मडगावचो आमदार दिगंबर कामतीन. निमंत्रिता खातीर सादरीकरण. चिकित्सकांक दवरले कुशीक. खुबळ्यात मडगावकार. नुवे वेटरन्स पंगडाक 1-0 गोल फरकान हारायलो बार्देस वेटरन्स पंगडान. कुठ्ठळीच्या डायजा खेळा मेळ्यार रंगली सर्त. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. शिरगांव खणीचो ब्लॉक नंबर 3 राजाराम बानेकार खण कामाक फुडल्या 50 वर्सां खातीर दिला. आयचे भौशीक सुनावणेंत शिरगांवां खण वेव्हार करपाक खण कंपनीक EC दिवप काय ना त्याचो निर्णय घेवपाक पब्लीक हियरींग दवरलेलें. पूण खुद्द शिरगांवचे लयराय देवस्थानाचो आनी कोमुनिदादेचो खर विरोध आसा. गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान दिवचले शिरगांवच्या खण ब्लॉक 3 ची भौशीक सुनावणी केली. उत्तर गोंय जिल्लो अधिकारी स्नेहा गिते आणि डॉक्टर शमिला मोंतेरोन लोकांच्यो कागाळी आयकून घेतल्यो. आयज खूब वर्सां जालीं मायनींग बंद पडलेलें आसा. तेन्ना जायत्या लोकांक त्रास जाल्लो आसा आनी परत एकदां मायनींग सुरवात करपाक आमचो शिरगांव विलेज पंचायतीचो फूल सपोर्ट आसा. इवन आमी ग्रामसभेक मेजॉरिटीन ठराव पास करून घेतलेलो आसा की आमची जी मायनींग जी ब्लॉक नंबर 3 आसा ती स्टार्ट जावची म्हणून. Most of us had raised the objection for last public hearing of Miss Vedanta Limited, that is Block 1. I have confusion in my mind. Why only the mining company should be blamed for the destruction of our villages, and why not to blame the Panchayat body, Conduct body, Devasthan Committee and Farmers Association for not taking any objection at the time of destruction of our village. It's our moral duty to protect our villages, but at the right time we don't hold any protest against the mining company, as they all are hand in gloves at that time. At last 25 years back, the mining company had already done huge digging behind our holy temple of Sri Devi Lehrai, and nobody had objected the extraction. The government want to give lease for 50 years and want to know the adverse impacts of our village Shirgaon. But for your kind information, we had miserable impact on our forestation, livestock grazing, agriculture sectors, water bodies and health. So I request and beg with the Ministry of Environment, Forest and Climate Change to give EC for Block 3rd and give us assurance that the mining company will not benefit the individual but will work for the overall development of the village Shirgaon. If the mining company fail to fulfill our grievances, we will knock the door of the Honorable Supreme Court of Bharat. Thank you. दुसरे वटेन शिरगांवांक काळखात दवरून तांच्यो कुमनीदाद आनी हेर जमनी हडप करतात अशें म्हणत देवस्थान आनी कुमनीदादांनी विरोध केलो. आयकात गणेश गांवकाराक. पर्यावरण कार्यकर्तो स्वप्नेश चेर्लेकारान तर जाका परत 50 वर्सां खातीर लीज दिला त्या खणवाल्यान हाच्या आदी कशे वेव्हार केल्यात तेवूय सांगले. मायनींग सरफेस रायट जो आसा तो येना आसा आमच्या शिरगांव कुमदादीक. तो कुमदादीक येना आनी हेच्या फुडें सुद्दां जो 50 वर्सां खातीर जो मायनिंगाचो ऑपरेशना खातीर जो ब्लॉक ऑक्शन्स केल्लो आसा तेजो सरफेस रायट जो मायनींग ओनर जो आसा जेचे आतां मायनींग ब्लॉक घेतलेलो आसा तोच घेतलो. शिरगांवच्या कुमदादीक कितें मेळटलें? कांयच मेळपाचें ना. देवस्थानां आनी बाकीचे सगळे मायनींग ब्लॉकान थेयलेले आसा. कित्याक तर तांकां रेव्हेन्यू मेळपाक जाय म्हणून. आतां प्रॉब्लेम असो आसा, तुमी आमकां फोंडान घालून शिरगांवच्या रहिवाशांक, शिरगांवच्या देवस्थानाक आनी शिरगांवच्या कुमदादीक फोंडान घालून समज जर तर मायनींग ऑपरेशन चालू करपाचें आसा जाल्यार ताका आमचो टोटल विरोध आसा. आमचे मायनिंगाक विरोध एकाच कंडिशनाचेर आसचो ना. सस्टेनेबल मायनिंग्स म्हणजे फस्ट सस्टेनेबल मायनिंग्स म्हटलें म्हणून जायना, तर ह्यो लिगल इश्यूज जे आसात जेतून सरफेस रायट हो आमचो कुमदादी घेवपाक जाय. मायनिंग ऑपरेशनचो ब्लॉक जो आसा ऑप्शन आसा तो व्यवस्थितपणे बफर झोन सोडून
एंटायर सेटलमेंट्स एरिया इन्क्लुडींग देवस्थान्स अँड द पब्लीक एरिया ह्यो सगळ्यो भायर काडूनच तेंच्यांनी मायनींग ऑपरेशन चालू करपाक काय हरकत नासलेली. पूण ह्यो इश्यू सॉल्व करपाक तांकां कितलींशींच वर्सां लागूं शकतात. गव्हर्मेंटाक म्हाका दिसता घाई जाल्लेली आसा की तेंचे कडेन खंयच्यान ना खंयच्यान तरी पयशाचें किंवा हेचे सगळें स्त्रोत जे आसा ते मायनींग कंपनी कडल्यान घेवपाचें आसा, ताका लागून हे बेगीन काडून दिवपाक सोदतात. आज जे ब्लॉक 3ची जी शिरगांवान मायन आसा बानेकाराची, तिका लागून EC ग्रांट करपाची काय ना म्हणून जी पब्लीक हियरिंग आमी जे सबमिशन केल्लेले आहा ते म्हटल्यार हेंच्यांनी फूल डेटा प्रेजेंट करूंक ना रिपोर्टांनी, डेफिशियंट डेटा आहा. तेजें मेन कारण म्हटल्यार बिचोले तालुक्यान 3 मायनींग ब्लॉक्स ऑपरेट जातात. ब्लॉक 1 वेदांता, ब्लॉक 2 चौगुले, ब्लॉक 3 बानेकार. हे तिग आनी ओव्हरलॅपिंग सर्वे नंबर्स आहा, एरिया ओव्हरलॅपिंग आहा. सो हेंच्यांनी हे 3 ब्लॉकांचे क्युम्युलेटिव्ह एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट करपाक जाय आसलेलो आनी बेजलायन डेटा कलेक्ट करपाक जाय आसलेलो. हे एक सबमिशन केल्लेलें आहा. दुसरें म्हटल्यार बानेकार फाटले 50 वर्सां पेक्षा अदीक हांगासर मायन चलयता शिरगांव. तो डेटा तो खंयसरूच रेकॉर्डाक हाडपाक पळयना. तो म्हणटा आपल्याक ही आतां फ्रेश लीज दिला, सो आपूण आतांच्यान डेटा कलेक्ट करतलो आनी रिपोर्ट करतलो. समजा 50 वर्सां उपरांत ताका जर परत दिवपाक जाय जाल्यार हो 50 वर्साचोय डेटा तो फुडाराक हाडचो ना. प्रोसिजर कितें म्हणटा, तुमी हेज्या पयलीं जे डॅमेज केल्लेले आहा किंवा थंयसर मायनींग करतना जे इफेक्ट जाल्लो आहा ताचो इम्पॅक्ट असेसमेंट जावपाक जाय. तो इम्पॅक्ट रिपोर्ट करा की अजून पर्यंत थंयसर मायनींग केल्ल्यान कितें कितें जाल्लेलें आहा वातावरणाचेर आनी लोकवस्तींचेर, हो डेटा तो रेकॉर्डाक हाडपाक पळयना. तशेंच आमी हेंय सांगलां की 2015 ते 2018 बानेकारान EC नासतना मायनींग थंयसर चलयल्ली, कित्याक तेजी EC एक्सपायर जाल्लेली, सो तेजेरूय सरकारान एक्शन घेवचें म्हणून. सो बाय एंड लार्ज आमी कितें म्हणटा, तुमी मायन चालू करपाक सोदता, सिस्टमॅटीक करा, लिगली करा, सगळो डेटा रेकॉर्डाक हाडा. बेश्टे अंदाधुंदी करून मायन चालू करतले, परत लोक कोर्टान वयतले, 2 म्हयने चलतली, परत बंद पडटली, सगळ्यांकूच त्रास. तुमी प्रोसिजर फॉलो करा, कायद्याच्या हिशोबान जशें आहा ते सगळे मांडा, तुमी रेकॉर्डाक हाडा, प्रोसिजर फॉलो करया, प्रोसेस फॉलो करया आनी मागीर चालू करा न्हू. आनी लोकांकूय एम्प्लॉयमेंट मेळटले. मायनी अगेन्स्ट ना, पूण तुमी कायदो मोडून करता, प्रोसिजर फॉलो करनासतना करता, प्रोसेस फॉलो करनासतना करता, तेका लागून आमचें ऑब्जेक्शन आहा. गोवा 365 खातीर महेश गोयकार, निखिल जल्मी आनी जवाहर बर्वे. मडगावचे गरजेचे प्रोजेक्ट मतीन घेऊनच मडगावचो मास्टर प्लॅन करतले, मडगावचो आमदार दिगंबर कामतीन सांगला. मडगावचे नगरसेवक आणि काय निमंत्रिता पुरतेच प्रेझेंटेशन जालें, पण मडगावच्या हेर चिकित्सकांक तें दाखयलें ना, देखून ते तिडकल्यात. दिगंबरान तांकां जाप दिल्या. पळयात. मडगावच्या मास्टर प्लॅना खातीर काल मडगावच्या नगरसेवकांक एक प्रेझेंटेशन दवरलेलें. तशेंच सांजे मागीर थोडे जाणकार लोकांक एक इंटरेक्शन आशिल्लें. ह्या इंटरेक्शना विशीं मडगांवकारांक कळ्ळें तेन्ना मडगांवकार जे इंटरेक्शन जावपाचें आसा त्या जाग्यार पावले. तेन्ना तांकां सांगलें की हें इंटरेक्शन फक्त जे कोणाक इन्विटेशन आसा तांच्याच खातीर आसा म्हणून. तेन्ना हे मडगांवकार आसा ते तिडकले की तांकां ह्या इंटरेक्शनाक भाग घेवपाक दिवंक ना म्हणून. ह्या विशीं आमी मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत हांकां विचारलें. तेन्ना ताणें सांगलें की हे इंटरेक्शन फक्त PWDचे इंजिनियर, आर्किटेक्ट आनी जे जाणकार आसा तांच्या खातीर दवरलेलें म्हणून. तेन्ना आमी तांकां विचारलें की तुमी अशें इंटरेक्शन मडगांवकारां खातीर दवरपाना. तेन्ना ताणें सांगलें की अशें इंटरेक्शन समज आमी मडगांवकारां खातीर दवरलें जाल्यार ते थोडे लोक आसा ते आपलेले पर्सनल प्रॉब्लेम घेवन हेंच नाका तेंच नाका अशें करीत रावतले, आनी अशें केलें जाल्यार मडगांवचो मास्टर प्लॅन जावपाना. तशें ताणें फुडें सांगलें की मडगांवकारांक जे गरजेचे प्रोजेक्ट आसा तोच प्रोजेक्ट घेवन आमी मडगांवचो मास्टर प्लॅन करतले म्हणून. तांचे बरोबर एक आपल्याक इंटरेक्शन जाय, त्या प्रमाणे नानुतेलाक आमी तांचे बरोबर एक इंटरेक्शन ताणें दवरलें. तांचे कितें कितें सजेशन ताणें आयकून घेवपाचें प्रेझेंटेशन. तांकां सांगलां ताणें आपूण ते तांची टीम आसा आर्टिस्ट पणजे आसतली, तुमकां कोणाकी येवन जर थंय कितें सजेस्ट करपा आसा जाल्यार तुमी सजेस्ट करा अशें. लोकां खातीर जातलो ना, लोकां खातीर लोकां खातीर म्हणजे कोणा खातीर कोण सजेशन दिवपाक सजेशन कोणाच्यानी दिवपा जाता न्ही. बेसिकली इंजिनियर, आर्किटेक्ट आनी टेक्निकल पर्सन सोडून आनी कोणाक तें कांय कळपाक ना तुमी खंय, आनी तें तितलें इजी ना. पूण एक आसा तें मागीर आतां म्युन्सिपाल्टीक तुमकां सगळ्यांक चान्स कोणाक लागल्यार म्युन्सिपाल्टीक ओपन आशिल्लें तें म्युन्सिपाल्टीक ताणी भितर करूं ना. म्युन्सिपाल्टीक सगळ्या कावन्सिलरांक बी ताणें दवरिल्लें प्रेझेंटेशन. म्हणजे फाल्यां मागीर कोणाचें हें नाका. आतां हे तो मागीर कितें आसा ते चेंजीस करतलो आनी मागीर तो सबमीट करतलो. ताच्या फाटल्यान मागीर जाय जाल्यार ते कॅन थ्रो इट ओपन होता. पूण नॉर्मली ना जाल्यार ते केन्ना जावपाक ना न्ही. ते सगळे पब्लीक म्हणल्यार ते 50-100 जाण थंय कोणाक आपल्याले पर्सनल प्रत्येकान आपल्या हें नाका कोण हो नाका तें नाका अशें असो मास्टर प्लॅन जायना. आतां तो 4 सिटीचो करतो तो, मडगांव, वाळपय, फोंडा आनी वास्को. केन्ना पण ते जातले हे करून आतां ताका ट्राफीक मॅनेजमेंट मर्ज केला.
ट्राफिकाचो जो मनीस आसा तो तांचे बरोबर करतलो. सो ही वील डिसायड अबाउट रोड मुवमेंट्स आनी कितें आसा म्हणून तेंय ते सजेस्ट करतात. इट टेक सम ताणें कितें कितें दाखयलां हांव तें तशें चेंजीस आज हांव कांय सांगपाक जायना. बरें बेजिकली वील हॅव टू वन्स द रिपोर्ट इज सबमिटेड एंड वील हॅव टू शॉर्टलिस्ट. पयलीं म्हणजे शॉर्टलिस्ट करचें म्हणल्यार विचार द वर्क टू बी टेकन अपॉन प्रायोरिटी, विचार द वर्क टू बी टेकन इन द लॉंग टर्म, विचार द वर्क आनी आमी गव्हर्मेंट पयशे कितले मोडटलो हो विचार आसा. गव्हर्मेंटान समज बजेट फिक्स केलें त्या प्रमाणे मागीर प्रायोरिटीज आनी खंयच्यो दाखयल्या त्यो घेवच्यो पडटल्यो. म्हणजे लोकांक कळपाक जाय बाबा हो प्रोजेक्ट घेतला हो कंप्लीट जातकीर पळय इतले गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, जवाहर बर्वे आनी सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. घाण करप आनी कोयर उडोवप हो गोंयाक सतावपी एक विशय. दुबाव विरयत स्वच्छ भारत नितळ गोंय म्हटलें म्हणून गोंय नितळ उरचें ना. जादवाची बडी घुंवडायली आनी कोयर नाच्च केलो अशें जावचें ना. जागृताय, CCTV कॅमेऱ्यांची देखरेख आनी खर दंड ह्या सारकिल्ले कांय उपाय आसात. लोकां मदीं शिस्त जाय, तशीच दंडा खातीर पावलां उबारपाची इत्सा शक्ती जाय. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज सरकार गार्बेज निवळ करची म्हणून खूबसो धडपडटा आनी खुबशे हायकोर्टान सगळी पंचायतीक या म्युनिसिपालिटीक एक नोटीस धाडली की तुमी तुमचे जी गार्बेज खंय डंप करतात या कितें आसा हें तुमी दाखोवचें म्हणून. खंय तरी काही पंचायतींनी हें दाखयलें आनीक नांवा पुरते जे खंय तरी प्लेस दाखयली आनी तेजेर सद्या हायकोर्ट थंड आसा. आज आमचे फाटल्यान तुम्ही पळयतात हे वेस्टर्न बायपास जो आसा हो बाणावली साकून नावेली वता ह्या रोडाचेर कितली गार्बेज आसा ती पळया तुमी. लोक हाड हाडून ही गार्बेज जी आसा ही ह्या रस्त्यार उडयता. ही इतलीच न्हय हेजे मुखार आनीक गार्बेज आसा ती आमी तुमकां दाखयतात. सरकार एक वटेन प्रयत्न करता की आमी गोंय आमगे भांगरार करचें म्हणून आनी बरें निवळ दवरचें म्हणून. पूण खंय तरी हे जे लोक आसात हे लोक हांगा हाडून हे गार्बेज उडयतात आनी खंय तरी ह्या लोकांक खंय तरी एक आमी म्हणटात की भुरगीं शिकता ट्युशनां धाडटात. हेंकां खंय तरी ट्युशन दिवपाची गरज आसा आनी हे ट्युशन दिल्यार हे शिकता काय ना म्हणटा भुरगीं तरी शिकतलीं ट्युशनां गेल्यार. पूण जे लोक उडयतात हे शिकपाना हेंकां खंय तरी बडी ही मारची पडटली आनी ना जाली ही अशें करून हे. आतां ट्युरिस्ट सिजन आसा ह्या रोडा वयल्यान कितलेशे लोक ह्या रोडा वयल्यान वतात आनी तेणी हें कितें पळोवपाचें ह्या रस्त्याक कशी हे गार्बेज उडयले त्यो पळोवपाच्यो. हांगा खंय तरी पंचायतीन नाजाल्यार म्युनिसिपालिटी जाल्ल्यार म्युनिसिपालिटी हांगा स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपा जाय. हांगा CCTV कॅमेरा तरी बसोवपाक जाय ताकी हे कोण उडयता ते पळोवपाक आनी तांकां धरून फायन मारपाक. आनी ही फायन मारली म्हण ना फायन कितले 500 रुपया मारतले पूण हांकां खंय तरी ख्यास जावपाक जाय आनी ही ख्यास जाल्यार ही गार्बेज जी आसा ही खंय तरी उडोवपाची बंद जातली. ना जाल्यार ही अशीच रस्त्याक कुडी सगळी गार्बेज उडयतले आनी आमकां नाका आसल्या दुयेंसी आसा ती हांगा पसरतली. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, सुभाशीष गोवेकार आणि ओमकार देशप्रभू. परिक्रमाची बरीच नेटान तयारी चालल्या. 30 वयर सर्तींचो आस्पाव असलेल्या ह्या महोत्सवाची अनुची 6वी आवृत्ती. महोत्सवाक मोठे संख्येन हजेरी लायात. युगांक नायकान तरणाट्यांक उलो मारला. गोंयान जावपी परिक्रमा 0.6 या महोत्सवाक 20 तारखेसावन सुरवात जातली. ते विशीं माहिती दिवपाक ही पत्रकार परिशद जाली. 20 आणि 21 अशे 2 दीस हो महोत्सव खांडोळा महाविद्यालयाच्या प्रांगणात चलतलो. हातून खेलो गोवा, आर्ट गॅलरी, ऑनलायन आणि ऑन सायट धरून 30 वयर सर्ती आसात अशें युगांक नायकान सांगले.
बायलांक ब्रेस्ट कॅन्सर स्कॅनिंगाची तरतूद केल्या अशेंय ताणें सांगलें. प्रत्येक गजालीचे आमी व्हॅल्यू एडिशन्स कशे करतले, तांकां प्रोफेशनल रिसोर्सीस आनी एड्स कशे करून दितले ह्याचेर आमचो केंद्रबिंदू धरून परिक्रमाच्यो एक्टिविटीज आमी प्लॅन आउट करतात. सो म्हाजें एक आव्हान आसा की परिक्रमाचे हे 2 दीस 20 आनी 21 की जांकां आर्ट इंटलेक्च्युअलिजमा भितर इंट्रस्ट आसा, खास करून भुरग्यांक तुमी घेवन ह्या खांडोळ्या काशीनाथ जल्मी महाशालेंत तुमी येवचे, आजो भुरग्यांची उर्बा वाडोवची. तशेंच आमी एकामेका कडल्यान खूब कितें शिकत आयल्या. सो त्या खातीर एक बरें इंटरेक्शन आमच्या उमेदीच्या वांगड्यां कडेन जावचें. सो येवकाराक हे समेस्त परिक्रमा कुटुंब तुमच्या येवकाराक रावल्या. आमच्या बरोबर क्युरेटर आसा, बेतकी खांडोळा पंचायतीचे स्वता सरपंच हजर आसा. सो सगळ्यांक एक माये मोगाचें आपोवणें की खांडोळ्या तुमी हे 2 दीस येवचे आनी ह्या एकंदरीत उपक्रमाचो अभियानाचो आस्वाद घेवं. खांडोळा जे आमी खांडोळा सम्राट क्लबाच्या जोड पालवान करता आनी सम्राट क्लब खांडोळा आनी ताचो भार उखल्ला. म्हणजे ओवरऑल 10 स्कुलां जे आमचे तरणाट्यांचे कॉम्पिटिशन आसा ते आमचे तरणाट्यांचे अभियान आसा. त्याच बरोबर भुरग्यांच्यो सर्ती तेवूय ह्या अभियानान इनवॉल्व जावचे, तांचे पालक तांचे शिक्षक आनी एक वेगळ्या पद्दतीचो माहोल तयार जावचो, शिक्षणीक माहोल तयार जावचो ह्या उद्देशान तांणी ह्यो सर्ती आंखल्या. तशेंच सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल म्हणजे की ओवरऑल जेंडर इक्वॉलिटी आनी जेंडर जस्टीस परिक्रमा टेक्स व्हेरी सिरियसली. सो त्या खातीर क्रिकेटर युवराज सिंग फावंडेशन हांच्या जोड पालवान जांचें फावंडेशन आसा UV कॅन हांच्या जोड पालवान आमी ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रिनींग आनी बोन डेन्सिटी टेस्ट हे कॅम्प आमी घडोवन हाडटा की ओवरऑल 500 वयर स्क्रिनींग्स जातली. आनी म्हाका खास करून तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगन दिसता की हे ज्यो ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रिनींग आसा त्यो आमचो महिला वर्ग कचरता ह्या उपक्रमान वांटेकार जावपाक ऑर टेस्ट करून घेवपाक. त्या खातीर सर्तकांक भितर जे वांटेकार सर्तक आसा तांच्या खातीर आमी एक खास अवेरनेस प्रोग्राम ड्रायव्ह केला की जातूंतल्यान की मॅक्सिमम लोकां कडेन ह्यो गजाली पावच्यो आनी ह्या गजालीचेर अवेरनेस जावचो. परिक्रमाचो मान जाणें जागयलो, जो जगलो, त्या अशा एका कार्यकर्त्याक आमी हो दिता. मे बी तो लेखक आसचो ना, कवी आसचो ना, कलाकार आसचो ना, पूण तो एक कार्यकर्तो संघटक की परिक्रमाचे उपक्रम जे आसा की हातूंत पार्टिसिपेट जावप, वांटेकार जावप हाका खूब मेहनत घेवची पडटा. सो त्या मेहनतीची दखल घेवन आमी साई कृपा वास्को ह्या पंगडाचे मुखेली गौरीश फोंडेकार हाका पयलो एकनाथ नायक माणकार हो आमी नेमला, हो पुरस्कार आमी जाहीर केला. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवप्रांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. बार्देस वेटरन्स पंगडान नुवे वेटरन्स पंगडाक 1-0 गोल फरकान हारायलो. कुठ्ठाळेच्या डायसा खेळ मेळ्यार सर्त रंगली. पळयात. नुवे वेटरन्स पंगडान गोल करपाचे पुराय यत्न केले खरे, पूण ते अपेक्षीत हारले. बार्देस वेटरन्स पंगडान जैत जोडून बेतोडा युनायटेडान घडोवन हाडिल्ल्या 4थ्या ऑल गोवा वेटरन्स फुटबॉल सर्तीचे फुडले फेरयेत सुवात मेळयल्या. बार्देसा खातीर जूड फेर्नांडीसान मॅचीचो जैतिवंत गोल केलो. बार्देस वेटरन्स पंगडाच्या जूड फेर्नांडीसाक मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार फावो जालो. पळयात रंगतदार खेळ.
गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली. सप्तकाचे शेवटाक थंड वाऱ्याक लागून थंडसाण पातळटली. शुक्रारा आनी शेनवारा बिनधास्त भोंवडी काडूं येता. नितळ मळब आनी जाय तशें तापमान अणभवपाक मेळटलें. हवामान विभागाचो अदमास. शुक्रारा चडांत चड तापमान 31 डिग्री सेल्सियस उरतले. आर्द्रतेत वाड जावपाची शक्यताय ना, देखून दनपार सुक्यो वतलो. चड उष्णताय तयार जावची ना, तरी लेगीत संवेदनशील लोकांक उष्णतायेक लागून त्रास जावपाचो आनी उष्णतायेचो थकावो येवपाचो धोको उणो आसा, देखून जतनाय घेवपाचो सल्लो दिला. रातच्या वेळार तापमान देंवला. शुक्रारा राती उणें तापमान 20 डिग्री सेल्सियसा मेरेन देंवतले. सप्तकाच्या शेवटाक तापमान थंड पूण उष्णतायेक संवेदनशील आशिल्ल्या लोकांक सादुरतायेचो सल्लो. 19 तारखेक धुक्यांचो शिवर, प्रवाशांक सादुरतायेची सुचोवणी. शुक्रारचे तापमान 31 डिग्री सेल्सियस आनी 20 डिग्री सेल्सियस. गोंयचे देगेर बोट धन्यांक अलर्ट ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगसचो.